खरोच सुभागी ओ भाग्यवंत बार्नबास दोर्मदूत तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलोलो मनीस देखून दोर्मदूतांच्या जोम्यांत भितर सरूंक ताका फावो जालें. ही कल्पना मनांत धरून ह्या मिसानांत आमी वांटो घेवया. तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसा ती मनांत धरात आनी ह्या मिसाचें जें खेरीत इंतेसां आसा तें मनांत धरून आतां भोक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, देव आमकां विंचून काडटा. देवान आदीं फुडेंच आमकां विंचून काडलेली. ताची येवजणे प्रमाणे ताणें आमकां ह्या संवसारांत धाडल्यान. तर प्रत्येकान ताचो वावर करच्याक ताका एकवटो आसूंक जाय आनी आमी आसांव. पूण तरी पूण आमच्या उतरांनी कोन्यांनी सट करून आमी वायट चिंता वायट उलयता. हें हिंचुत्थान उजवलें तें खूब पाटी देंवचार आमकां नाडटा आनी आमी शिटूक ना म्हणून ताका लागून तशें जाता. ह्या फुडें ही आमकां कृपा मेळच्याक आतां आमी गायन करून देवाचें बोगसणें मागया. सोरपोदिदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा, भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भाग्यवंत बार्नबासाक तुवें ओण भावार्थ्यांक तुज्या शुभ वर्तमानाचो दूत करून धाडलोय. उतरान आनी देखीन जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकांय तुजे ओरबीन बोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी भोक्तीपणी आयकोया. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. अंत्योकियेंत जायतीं जाणां भावार्थ धरून सोमयाशी परतुलीं. ही खबर जेरुसाल्याचे पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नबासाक अंत्योकियेक धाडलो. थंय पावतोच देवाचें देणें ताणें पळयलें आनी तो खुशाल जालो आनी सोमयाक विस्वाशी रावूंक ताणें तांकां उर्बा दिली. कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान बोल्लोलो मनीस आसलो आनी सोमयाचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नबास पावलूक सोदूंक तारसुसाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका अंत्योकियेक हाडलो. एक आख्खें वरोस थंयचे पवित्र सोबेन ते जियेले आनी पुस्कोळ लोकांक तांणी शिकवण दिली. अंत्योकियेंत सिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. अंत्योकियेचे पवित्र सोबेंत प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे: बार्नबास, काळो म्हणलोलो सिमांव, सिरेनाचो लुसियोस, हेरोद उपराजाच्या भुरग्यापणाचो इश्ट, मानायन आनी सावलू. एका दिसा ते सोर्बेस्पोराक बसताले आनी उपास कोत्ताले तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हणलें, हांव दिवंक सोदतां त्या खेरीत कामा खातीर बार्नबासाक आनी सावलूक कुशीन दवरात. तेन्ना
उपास आनी मागणी करून तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. देवाची उतोरी. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. म्हणुया, राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. सर्वेस्पराक रोचून गाव. नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोरयां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. इस्रायलाचे कुडयेंताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे प्रितवे गणगणान सर्वेस्पराच्या मनाक कुशाल गितांक घडोवन गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. खिनोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुत्तुऱ्यो सिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची ठुणठुणीत वाखाणणी कर. जबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. उद्गाराक उबी रावया. सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजे शीस करात. संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिस्सांक म्हणलें, वचून सर्गींचें राज लागीं पावलां अशें परगोट करात. वायटाकारांक बरीं करात. मेल्ल्यांक जिवंत करात. खोडकारांक नितळ करात. देंवचार काडात. तुमी फुंकोट घेतला, फुंक्यात दियात. तुमचे कडेन भांगार, रुपें, तांबें लेगून पोतयेंत आसचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुट्टी वो 2 आंगावली वो वांडो वो दाणो, कित्याक वावरेड्याक आपलें जेवण खावन फावो. खंयच्याय एका नोगरांत वो घरांत भितर सरतोच तातूंत कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो विचारात, आनी थंयचे भायर सरोसोर तांगेर रावात. तांच्या घरांत भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून तांकां नोमान करात. आनी त्या घरांत खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती तांचेर येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. जेजू आमकां आपयता आनी आमकां धाडटा, पूण सगलो वावर जेजू सवें घडटा. कित्याक पयल्या वाचपान आमी आयकलां
की आंत्योक्येचो लोक जेजूची शिकवण घेवन बावतिजम घेताले आनी ते क्रिस्ता सारके जाताले. ताका लागून पयले फावटी क्रिस्तांव हें नांव थंयसर क्रिस्तांवांक दिलें, जे क्रिस्ताचे पाटलाव करताले तांकां. म्हणटच ते अदीक आनी अदीक क्रिस्ता सारके. आमी भयणीनो आनी भावनो ते दिसूच आयकलां तो मॅग्नेट आसलो की ना, मॅग्नेटाचे भोंवतणी ते मॅग्नेटीक फिल्ड आसा ते आमकां दिसती पडना, पूण मॅग्नेटीक फायलींग असलें की ना ते सगळे मागीर ते भाशेन गोळा जातात आनी तो आकार येता. हेच भाशेन देवान आमकां कुडीची, मोनाची, आत्म्याची देणी दिलेली आसा. ही सगळीं देवाच्या सोबेन दवरली की ना ती मागीर ताचो आकार घेतात आनी तो आमचे सोबें वावुरता. हें तुमकां हांवें सांगलेलें तें आमी सदांच मनांत दवरया, कित्याक आयजूय तो कितें म्हणटा, वचात आनी देवाचें सर्गीचें राज आयलां म्हणून परगटात. कशें कळटलें? तुमचे उद्देशी जशे भशेन हांवें संवसारांत आसतना केलें ते भशेन आतां हांव तुमचे सोबें संवसारांत आसां आनी तेंच काम करतलो. वायटाकारांक बरी सावध भलायकी, मेल्ल्यांक जिवंत करतलो तो, कोडकारांक म्हण तूं बरें करून दवरतलो. देंवसार काडूंक ही पदवी ताचे सोबें आमकां मेळटली. आनी तितलेंच न्हय, आमी दुसऱ्यांगेर गेलीं की ना ताची शांती तांकां मेळटली. सगल्या लोकांक शांती जाय. शांती कित्याक लागून ना? कित्याक आमची चिंत ना, आमची देवाची देंवचाराची भितरल्यान गळटात आमचे मदें. हांवें तुमकां म्हणलें, ताणें आमकां सांगलां ते प्रमाणे ताच्या एकवटान तर आमी रावत जाल्यार हें सगळें एकवटान येता आनी आमकां स्पश्टपणी दिसूंक लागता. कित्याक ताच्या स्वतान हे बाकीचे काळोखाची वस्तू आहात त्यो नपयत जातात आनी ताच्यो सगळ्यो वस्तू आमचे सोबें घडोवन येतात. ताका लागून पयले सुवातेर आमचे मदें शांती आसतली आनी आमी दुसऱ्या बरोबर रावलें की ना तांची चिंतना, तांची भावना, तांचें सगळें आहा पळय तें आमी जेजू सोबें दवरतले आनी तांकांय शांती ताची मेळोंक लागतली. आनी एक कितें जाता, आमी जेन्ना जेजूक एकवटान आसा तेन्ना दोन वस्तू आमी मनांत धरूंक जाय. पयले वाचपान आमी पळयल्लें आसा, ते बसतात आनी उपवास करतात. आनी हे भाशेन केलें की ना ते अदीक आनी अदीक पवित्र आत्म्यांक आनी ताचे प्रेरणाक आजीर जावंक लागतात आनी पवित्र आत्मो तांचे सोबें उलोवंक लागता. आनी आयज पळयता आमी बार्नाबासाक आनी सावलूक ते निवडटात आनी तांकां धाडटात. बार्नाबास कोण आसलेलो? आयज आमी ताचे फेस्त संभ्रमता न्हय, तर तो एक जुदेव लेवीत आसलेलो, पूण जुदेव आसलेलो. पूण जेन्ना क्रिस्तांव जे आसलेले जेरुसल्याक ते जेजूचें उतर परगडटाले, ते भाशेन जियेताले, तांकां खूब वायट जातालें, तांचेर संकश्ट येताले, तरी पूण ते मोगान जियेताले, दुसऱ्यांक बक्षिताले. हें ताणें अणभवलें आनी ताका रोखडोच पवित्र आत्मा आयलो आनी ताणें सगलें आपलें हाल्लें तितलें देवाक भेटयलें. हे भाशेन तो भितरल्यान स्वतंत्र जालो आनी पवित्र आत्मा मागीर ताका ताणें धाडूंक लागलो. त्याच लोकांनी जेरुसलेम ही इगोर्ज आसलेली पळय, ताणें ताका निवडलो आनी आंत्योकीक धाडलो. आंत्योकीक ताणें गेल्या उपरांत कशे भशेन देवान त्या लोकांक पवित्र आत्मा दिलो आनी कृपेन तांकां भरलीं आनी तीं कशे भशेन देवाक बसतालीं तें पळोवन तो खरेंच बरो ताका बरें दिसूंक लागलें. आनी ताणें तांकां सगळ्या जाणांक चालना दिली, घोटाय दिली आनी तांकां उर्बेन भरलीं. कित्याक ताचें नांवच आसलेलें उर्बेवंत म्हणून. बार्नाबास म्हणजे उर्बेवंत. तो सदांच दुसऱ्यांक उर्बा हाडटा पळय तसलो मनीस. आनी तो शांतीनूय जियेतालो पूण मागण्यांत आसतालो. म्हणून तो आंत्योकेक गेल्या उपरांत ताणें आयकल्लें की सावलू तार्ससाक आसा म्हणून ताका हाडलो ताणें. 1 वर्स भर ते दोगूय जाण आंत्योकेचे भोंवतणी लोकां बरोबर वावुरले. खूब लोक क्रिस्तांव जाले आनी तितूंत तांकां तें म्हणलें. त्या उपरांत तांकां दोगांयकू
निवडले आनी तांकां धाडले हे भाशेन ताचें जिवीत आसलेलें. तो ही चल्लो हरशीं सायप्रस म्हणटा पळय त्या जुंव्या आसलो आनी थंयसर तो पोत्तून गेलो आनी ताका अशें म्हणटात ते फातरांनी मारून ताचो म्हणना हितून नाश केलो. आनी होच बार्नाबास आतां पर्यंत आमकां गोठाय दिता. ताका ओन बावडत्याशी धाडलो देवान ताका हे भाशेन निवडलो आनी ताका लागून तो ओन बावडत्यांचोय एक अपोस्टल जाल्लो आसा. दोगांयकू सावलूक पावलूक आनी बार्नाबासाक ते दोगूय जाण दोर्मदूत म्हणून तांकां मानतात कित्याक ताणें ते भाशेन वावर केल्लो आसा जेजू आसलेलेच भाशेन. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आमी खूब वावुरता व्हडलो काही तांचे भाशेन वावर करना, पूण आमचो व्हडलो वावर जाता घरांत आनी आमच्या संबंदांनी घरच्या शेजाऱ्यां बरोबर आनी दुसऱ्यां बरोबर. ह्या दिसांनी म्हणना हितून कोरोना व्हायरसाक लागून चडशे आमी घरांतूच आसा आनी सांत पावलू ताणें सांगलेलें त्या प्रमाणे इगोर्ज ही आमचो कुटुंब. ह्या कुटुंबांतूच आमी इगोर्जेंत आसलेल्या जेजूचे कुडींत आसलेल्या भाशेन वागता आनी हांगसर अदीक आनी अदीक आमी वागच्याक आमी जेजूक खोटोन रावया. सगळीं जाणां हात जोडून दोळे धांपून जेजूक आमी आजीर जावया प्रत्येक सुस्कारान. आनी हे परी तो आमचें सवें आपलें काम करूंक लागतलो, आपलो मोग, आपली शांती, आपलें बरेंपण तो आमचें सवें भरून काडटलो आनी आमी बार्नबासा भाशेन दुसऱ्यांक उर्बेन भरोवन तांचें जिवीत जेजू सवें दवरूंक वावुरतले. आतां आमी आमच्या आख्या संवसारा पासत मागया. सोरपोदेदार आनी काकळुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडाक नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणदायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेचे अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. आनी आमचे जे भाव भयणी मायग्रंट्स आसात तांकांय बेगीनूच तांच्या घरा पावूंक तूं तांकां मदत कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, आमी तुका भेटयता त्या दानाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. परदेशी लोकांक खऱ्या बावडताचो उजवाड दिवंक
भाग्यवंत बार्नाबासाच्या काळजांत तुवें पेटयलेलो तुजो मोगाचो उजो हे भेटोवणी वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय आनी लागशिल्ल्या तशेंच पयशिल्ल्या लोकांक क्रिस्ती बावार्थाक पावोवंक उर्बे बरीत धर्म परगोटणार आमचे मदले उपजय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काल्यान सोरतायन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या विस्वाशी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाखाणटाव. तुजीच मोहिमा आमी वाखाणटाव, कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रोसणाराक आनी आमी मान दिताव. तांकां जोर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी वंदोन फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजे मोहिमेंत संतोसता वयर स्वर्गार हिशोब नासलेलो देवदूतांचो दोलबार तांच्या सांगाता तुका पोरणी पाठ करून आमी संतोशान तुजी स्तुती गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोड परगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दरमेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोड तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिचे पती बागयोन झुजे, बागयोन दोरमदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूचे मागणे तो आमचे सवे म्हणटा आनी आमकां सगळ्या जाणांक आपले कुडींत तो एकठांय येता. आनी आमी सगळीं जाणां ह्या संवसारांतल्या लोकां पासत मागता आनी तांचे पासत आमचें जिवितूय भेटयता. तर आमी ह्या वेळार जेजूक एकवटोन ताचे पवित्र आत्म्यान म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक रासोडकी, पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमदुतांक पळय आनी आतां आमकां हांगसर घरा आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवंक ह्या मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कदींच कोडसरूंक म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत बार्नाबासाक तुज्या धर्मदुताच्या परबे दिसा ह्या पवित्र जेवणान सासणीक जिविताची खात्री तुवें आमकां दिल्याय. जें आमी आतां खुणांनी समोर उमतां तें दैवीक जिवीत आमचें पयण सोमतोच सर्गी मोहिमेंत भोगूंक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सगल्यांक तुमकां हांव दिनवासतां, कित्याक तुमी भोक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेत आसतात. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर, भाग्यवंत बार्नाबास आनी सगले सांत भोग तुमकां आशिर्वादान भरतले. आनी देव तुमचें सवें सदांच आसा. सर्वेस्पोत तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सोरपोदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवंत आंतोनीक मागणें. नोमान तुका सांत आंतोन, तूं फूल निर्मळपणाचें आनी आनंद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटेकायेच्या आनी देव मोगाच्या बडव्या आनी खुशाल बरीत जाता इतल्या देणेनी देवान तुका भरला म्हूण दिवन भोव खालतेपण, काकलूट आनी मिलाग करचें देणें. व्हडा बोरवाशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कर म्हूण ह्या किरकोळ पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. तुमकां जाय तें मागात. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या, जो तुवें केलोलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एक खोंतीक सांपडलेल्याच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची, जें तुजे वरवीं मागतां अशें जावं. वचून याद. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन.